हें पदयात्रा स्टॉप करपाची पावर पंचायतीक दिवंक ना कंप्लेंट करपाची. तो म्हणजे फाल्यां म्हाका जर हांगा कितेंय यूज करतलो रोड जाल्यार म्हाका पंचायत आडोवपाक शकता. इट्स अ पब्लीक रोड. पंचायतीक सर कांयच लागना हें. पूण पंचायत ऑब्जेक्शन हाडटा दॅट इज नॉट फेअर, दॅट इज नॉट एक्सेप्टेबल. पंचायत कोण? महादाई बचावासाठी अनेक जण आपापल्या पद्धतीनं प्रयत्न करत आहेत. यातच रिव्हॉल्युशनरी गोवन्स पक्षानं पदयात्रेला सुरुवात केली आहे. काल सत्तरी तालुक्यातल्या ठाणेमधून सुरू झालेल्या या पदयात्रेवर काल पहिल्याच दिवशी म्हाऊस पंचायतीनं आक्षेप नोंदवलाय. यामुळे ही पदयात्रा संध्याकाळी प्रशासनाकडून रोखण्यात आली होती. 3 तासाच्या प्रयत्नानंतर इथल्या वादावर पडदा पडला. मात्र त्यानंतर ही यात्रा कोपाडेमध्ये पोहोचली आणि यावेळी कोपाडेतही काही जणांच्या तक्रारीवरून प्रशासनानं पुन्हा अटकाव केला आणि त्यामुळं भागात तणावाचं वातावरण निर्माण झालं होतं. हें पदयात्रा स्टॉप करपाची पावर पंचायतीक दिवंक ना कंप्लेंट करपाची. पब्लीक रोड यूज करतलो म्हणजे फाल्यां म्हाका जर हांगा कितेंय यूज करतलो रोड जाल्यार म्हाका पंचायत आडोवपाक शकता. इट्स अ पब्लीक रोड. इट्स अ पब्लीक रोड. पंचायतीक सर कांयच लागना हें. पूण पंचायत ऑब्जेक्शन हाडटा दॅट इज नॉट फेअर. तें लागत ना. दॅट इज नॉट एक्सेप्टेबल. पंचायत कोण? यावेळी कोणी आक्षेप नोंदवला याचा खुलासा करावा अशी मागणी करत आरजीच्या कार्यकर्त्यांनी रस्त्यावर ठिय्या मांडला. अखेर उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी हस्तक्षेप केल्यानंतर आरजीनं माघार घेतली. या प्रकरणी आज सुनावणी होणार असून काही जणांवर गुन्हे दाखल होण्याची शक्यता आहे. आरजीची यात्रा 28 फेब्रुवारीपर्यंत 100 किलोमीटर अंतर पार करणार आहे. ही पदयात्रा सोमवारी ठाणेजवळ आल्यानंतर वाळपई पोलिसांनी आक्षेप घेत ही पदयात्रा रोखली. म्हाऊसचे सरपंच सोमनाथ काळे यांनी शासन दरबारी आक्षेप घेतल्यानं पदयात्रा रोखत पोलिसांचा फौजफाटाही ठाणेमध्ये दाखल झाला. यावेळी संयुक्त मामलेदारांसह उपजिल्हाधिकारी परब यांनी प्रत्यक्ष कार्यकर्त्यांशी चर्चा करून परवानगीसाठी निवेदन देण्याचं सूचित केलं आणि त्यानुसार आरजीनं निवेदन सादर केलं आणि शांततेत पदयात्रेला प्रारंभ झाला. पदयात्रा चालू करपाची आसले. हांगा पुलीस फोर्स हाडला तेंच्यांनी. PI येयला, मामलेदारूय येयला आणि आतां आमकां PIन हें दाखयले, एक लेटर दाखयले डेप्युटी कलेक्टराक. खंय कंप्लेंट येयला पंचायतीची आनी पंचायतीन म्हटलां की आमी खंय पब्लीक रोड यूज करतले आनी तांकां खंय ते पटना नाजाल्यार तांकां मान्य ना. सो आमचेर एक्शन घेवची म्हणून तांकां लेटर केला आनी त्या लेटराचेर डेप्युटी कलेक्टरान PIक लेटर केला आनी ताका सांगलां की पदयात्रा हाडय म्हणून. सो सद्या आमकां तेंच्यांनी हाडयल्ले हांगा पदयात्रा फुडें हें करपाक. आमी तांकां इतलें विचारलें की खंयच्या कायद्यान पिसफूल जो प्रोटेस्ट आसता आनी पदयात्रा आहा पळय ते खंयच्या कायद्यान आमी परमिशन मागपाचें आमकांय कळपाक जाय. कित्याक गेल्या फावटी आमी पत्रा डेवी टू पोल्या जेन्ना आमी 125 किलोमिटर चल्ले तेन्ना आमकां कोणें परमिशन विचारूंक ना. तेन्ना आमी कितलेशेच पुलीस स्टेशन क्रॉस जाले, कितलेशेच पंचायती, कितलेशे म्युन्सिपालिटी क्रॉस जाले. जाल्यार आतांच हें मोदीच परमिशन खंयच्यान लागलें ना जाल्यार कित्याक? सो हो आमकां एक प्रश्न पडला आनी पंचायतीक आमी हेंय विचारलें की पंचायतीक कितें रायट आसा पदयात्रा हाडोवपाक. कित्याक हो आमी पंचायतीच्या स्पेसीन खंय तरी आमी एक इव्हेंट करिना नाजाल्यार झोपडपट्टी बांदिना नाजाल्यार व्हडली कन्स्ट्रक्शन हाडिना नाजाल्यार कितें आनी दुसरें इल्लीगल करिना. सो पंचायतीक हेतून मात सुद्दां रायट ना पदयात्रा हाडोवपाक. आमी इतलेंच मागलें की आमकां कायदो सांगा. कित्याक आर्टिकल 99 आमकां क्लियर कट सांगला की आमकां फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आनी फ्रीडम टू प्रोटेस्ट जो आसा पळय तो आमकां कायद्यानुसार ह्या संविधानान दिल्लो आहा. जर गेल्या फावटी लागोंक ना जाल्यार ह्या फावटी कित्याक लागले? आतां कोणाच्या पोटान दुखलें? पंचायतीक कोणें सांगलें लेटर करपाक आनी ते पंचायतीची कंप्लेंट एक्सेप्ट कशी जाता? ती थंयच्या थंय कित्याक भायर पडोंक ना? कित्याक पंचायतीक एज पर पंचायत राज एक्ट हें खंयच लागना आनी आमी PWDचो रोड यूज करता, आमी पंचायतीचो रोड यूज करिना. मेन म्हटल्यार ही खंयच्या पॉलिटिकल पार्टीची रॅली न्हू. आमी आमचो जर तुमी हे फ्लॅग सुद्दां पळयत जाल्यार हो टुगेदर फॉर महादाई मुवमेंट आसा. हांगा खंयसरूच RGP बरयल्लें ना, रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी बरयल्ली ना, नाजाल्यार खंयच्या दुसऱ्या खंयच्या पॉलिटिकल पार्टीचें नांव ना हांगा. हो एक टुगेदर फॉर महादाई मुवमेंट, म्हादय खातीर गोंयकारांचो एकवट. हो एक आमी जो मुवमेंट केला तो म्हादय खातीर जनजागृती करपाक, अवेअरनेस क्रिएट करपाक ही आमची भोंवणी आसा, ही पदयात्रा आसा. हांगा कसलोच लॉ वायलेट जायनासतना हो जर सरकार जर हें करपाक सोदता हें आमकां मान्य ना. आनी आमकां मामलेदारा कडल्यान आयज मामलेदार मॅडम हांगा येयल्ली आहा, तिच्या कडल्यान आमकां कळपाक जाय की खंयच्या कायद्यानुसार ती आमकां हाडयता आनी खंयच्या कायद्यान आमी परमिशन एप्लाय करपाक जाय. सो दॅट आमी एप्लिकेशन करपाक रेडी आसा. पूण आमकां कायदो कळपाक जाय, कायदो तेंच्यांनी सांगपाक जाय, इतलें आमी मागता.
ठाणेमधून पदयात्रा मार्गक्रमण करत पाली गावातून पुढे कोपाडे येथे रात्री 8च्या सुमारास पोहोचली आणि याच ठिकाणी मैदानाजवळ ही यात्रा रोखण्यात आली। या ठिकाणी पुन्हा उपजिल्हाधिकारी प्रवीण परब, पोलीस निरीक्षक प्रज्योत फडते दाखल झाले आणि त्यांनी पदयात्रेला परवानगी नसल्याचं पत्र मनोज परब आणि आमदार विरेश बोरकर यांना सादर केलं। तुम्हा बाहेरच्या लोकांना कोपाडे गावातून यात्रा काढता येणार नाही असं सुद्धा सुनावलं। म्हादई बचावासाठी आम्ही समर्थ आहोत असं लोकांनी यावेळी सांगितलं। यावरूनच बराच वादंग झाला आणि ही हुकुमशाही असल्याची टीका आरजीकडून करण्यात आली। पंचायती रायट आसल्या अंडर आमकां सेक्शन सांग की अमक्या कायद्याच्या अंडर पंचायत कलेक्टर सांगू शकता डेप्युटी की बाबा खंयची कायद्या अंडर ते काडयतात काय तुम्ही कायद्याचं उल्लंघन करून आमकां कायदो मोडपा लायतात। पदयात्रा रोखल्यानं आरजीच्या कार्यकर्त्यांनी कोपाडेत रस्त्यावर ठिय्या आंदोलन सुरू केलं। ज्या लोकांनी पदयात्रा रोखली आहे त्यांच्यावर कारवाईची जोरदार मागणी केली। जोपर्यंत कारवाई करून तक्रारदार नागरिकांची नावे सांगत नाहीत तोवर हटणार नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलंय। कायदा सुव्यवस्थेसाठी पाऊल उचललं असल्याचा प्रशासनाकडून यावेळी खुलासा करण्यात आला। या प्रकरणी आज दुपारी 3 वाजता सुनावणीसाठी हजर राहा असं उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी रात्री 11 वाजता स्पष्ट केलंय। त्यानंतर आरजीच्या नेत्यांनी माघार घेत रस्ता मोकळा केला। या प्रकारानंतर आरजीतर्फे रात्री उशिरा वाळपई पोलिसात चौघांविरोधात तक्रार देण्यात आली आहे। पुढच्या दिवसातही पदयात्रा 70 भागातून मार्गक्रमण करणार आहे। यावेळी नेमकी स्थिती कशी राहील याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागून राहिलंय।